This program is sponsored by BPL Happy Little Things. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. तशेंच चवथीची तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत परबी. चवथीची तयारी ही कांय म्हयन्या पयलीं चालू जाता. जाणटे तशेंच भुरगे ह्या चवथीची आतुरतेन वाट पळयतात. आयज आमच्या वांगडा काही मुर्तीकार आसतले आनी तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेतले की तेंची चवथीची तयारी कितपत पुराय जाल्या ती. जशी टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्स जाता तसे आम्ही वेगवेगळे गणपतीच्यो मुर्त्यो वार्षिक पळयतात. ह्या वर्सा चॉकलेटचो काही जाणांनी गणपती केला तर काही जाणांनी कागदाचो गणपती केला. आयज आमच्या वांगडा एक असो मानेस्त आसा बेतींतल्यान जेणे न्यूजपेपरांतल्यान गणपती केला. सर तुमचें नांव? हांव नरेश श्रीधर सिरसाट. आणि म्हाका सांगा की तुमी आगळो वेगळो एक गणपती केला जो म्हणजे न्यूजपेपरांतल्यान. चडशे आमी पळयतात की मातयेचे करतात किंवा इतर काही हितून करतात. सो तुमी न्यूजपेपरांतल्यान केला, सो तेच्या बद्दल आमकां मातशें सांगा. न्यूजपेपरांतल्यान केला हाजो अर्थ असो की सद्या दिसभर आमी पळयता नंबर वन इज द पोल्युशन. उडसूड सगळ्याक पोल्युशन आनी जसे दीस वता तशें पोल्युशन कमी जायत ना, वयल्यान ताजें ते वाडत वता, प्रमाण वाडत वता. तितलो आमकां मागीर पृथ्वीर आमी मेन म्हणजे ते मनुष्य वस्ती आसा न्ही, आनी मनुष्य वस्त आमी स्वताच म्हणटा मनुष्य हो एक नंबराचो स्वार्थी आसता. आपल्या स्वार्था खातीर तो कितेंय करूंक शकता. पण आज जे ताणें डेव्हलपमेंट केला तो आपल्या स्वार्था खातीरूच केला. पण डेव्हलप करता आसतना निसर्गाचें सान्निध्य ताणें कशें राखूंक जाय हाजे कडेन लक्ष दिलां, पण ते तितलें पावना. पूण पोल्युशनाचो लेवल हो वाडत वता आनी प्रत्येक वर्सा कितें ना कितें तरी प्रॉब्लम हे चालूच आसता. लायक 3 शतकां पळयलें जाल्यार आमकां जो प्लेग आयलो आनी कितें आयलें म्हणजे डेंगू आनी अशें हजार तरेचे आयले. आनी ह्या फावटी फर्स्ट टायम असो आयलो तो कोरोना आयलो. आनी कोरोना आयलो तो फक्त एका काही देशा पुरतो उरलो ना, तर संपूर्ण ताणें जगाकूच सामावून घेतलें. ह्या वर्सा असो तर फुडल्या 100 वर्सांनी कितें येतलें आमकां कोणाक खबर ना. आमी त्या वेळार आसतले अशें ना, पण त्या वेळची परिस्थिती अजून आमकां खबर ना. म्हणून ताजेर प्रत्येक मनशान जर स्वता खातीर जर जगतलो, जर जास्तीत जास्त वर्सां तेन्ना स्वता खातीर स्वताचीच वेवस्था पळोवपा जाय. हो एक वेवस्थेचो भाग आसा. म्हणजे सुंदर तर सरावंडींग जर सगळें वेवस्थीत आसत, म्हणजे पोल्युशना शिवाय आसत जाल्यार तुका तितलो इवन तुका ब्रिदींग करपाक सुद्दां आमकां प्रत्येक क्षणाक स्वासोस्वास घेवचो पडटा. तो स्वासोस्वास तो सुद्दां आमकां प्युअर मेळचो. ह्या खातीर पोल्युशन कमी करप. ते पोल्युशन कमी करपा खातीर कितें तरी नवे नवे आयडिया जगान आतां आसात. तातली ती एक आयडिया म्हणजे न्यूजपेपर उदकान गेलो की रोखडोच तो पेड्यार जाता. न्यूजपेपर जाल्यार ताका केमिकल वापरप ना, होय तितलोच म्हत्वाचो मुद्दो आसा. म्हणून न्यूजपेपरा पासून जर गणपती केलो तो उदकान डिजॉल्व जावपाक सुद्दां बऱ्या प्रमाणान उदकान आशिल्लीं नुस्तीं मरनान त्या खातीर तांच्यांनी खाल्ले आनी ती मेली असो प्रकार ना. म्हणून त्या खातीर ह्या माध्यमा कडेन हांव वळ्ळो. आणि साधारण कितले पेपर लागले तुमकां? एका मुर्तीक सादारणपणे मुर्तीच्या आकाराच्यान पळयल्या नंतर तुका सादारणपणे मुर्ती जशी व्हडली आसता तशें त्या पद्दतीन ताका चड पेपर लागता. हाका मॅक्झिमम 2 किलो 2-2.5 किलो हय पेपर आसतले.
आनी हातून कितें आसा फक्त पेपर ना, पेपरा बरोबर आमी ताका म्हणजे ताजें प्रपोर्शन आसा 40% चॉक पावडर आनी 60% पेपर, न्यूजपेपर तो पयलीं 8 दीस आमकां उदकान फुगोवचो पडटा. बारीक कुडके करून उदकान फुगयल्या नंतर तो मागीर ग्रायंडरार घालून ग्रायंड करप आनी ग्रायंड केल्या नंतर तो सुकयल्या नंतर परत आनी एकदां ग्रायंड करप. ताचो कापूस कसो जाता त्या कापसान मागीर 40% आमी चॉक पावडर मिक्स करप आनी ताका चिकटपणा येवपाक जाय म्हणून आरारूट हो एक तो प्रकार मेळटा, आरारूटचे पावडर मेळटा तो प्रकार. गम कितें तरी जाय न्ही, स्टीक जावपाक जाय म्हणून ते तातूंत तें मिक्स करप आनी ताजो मागीर एक गुळो करप. चपाती आपूण सादारणपणे जर तुज्या कडेन फॉर्म आसा जाल्यार गुळ्यान चपाती लाटप आनी तो फॉर्मान वेवस्थीत भरप. पण हो हांवें करता आसतना विदावट फॉर्म वापरून फ्री हँडली केला म्हणून ते गुळे करून त्या एकाचेर एक असो बसून नंतर ताका सेप दिल्लो आसा. कितली वर्सां जाली तुमी करता? लास्ट 2 years हांवें पोरूच्यान स्टार्ट केला. म्हणजे आमचे भुरगे आसा ते पयलीं हांव थर्मोकॉलाचें डेकोरेशन करतालो. गणपतीक हांव थर्मोकॉल डेकोरेशन वॉज व्हेरी कॉमन. पण आमच्या भुरग्यांनीच आमकां फाटीं काडले. तुमी कित्याक करता, निसर्गाचें तुमी लक्षान धरपाक जाय हें आमकां भुरग्यांनी आमचें सांगलें. हय, म्हणून त्या खातीर मागीर आतां आनी केलें जाल्यार म्हणजे आमी आयकचें ना, आमकां नाका तें असो प्रकार जालो. तेन्ना शक्यतो आमी तें सगळें टाळूंक लागले आनी ते टाळिल्ल्या कारणान शक्य निसर्गा कडेन निसर्गाच्या बाबतीन जितलें बरें करूंक जाता तें करप असो एक विचार आयलो आनी म्हणून हें आमी स्टार्ट केलें. आणि ह्या मुर्तीचें सादारण वजन कितलें आहा? हाजें वजन म्हणजे पेपराचें वजन व्हडलें नासता. मागीर तातूंत आमी चॉक पावडर वापरता. ते चॉक पावडराचें वजन तूं किलोच्या हितून पळय 3-4 किलो ताका वापरलो आसतलो तें वजन आसतलें आनी चॉक पावडराचें म्हणजे एक मुर्ती व्हडली आशिल्ल्या कारणान एक 10 किलो तरी वजन आसपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आणि ही जे कलर कसलो यूज केला तुम्ही? कलर म्हणजे म्हाजो चलो म्हणटालो मातयेचे कलर बरे मेळटात, ते कलर आमी हाडुया. हांव पणजे वचून ट्राय केली म्हाका ते मेळ्ळें ना. पण मागीर हांवें चल्याक सांगलें हांव ते वॉटर बेस कलर आसा म्हणजे उदकान कॅमिकल बी कांय नाशिल्ले अशेच कलर आमी वापरुया आनी ते कलर म्हाका मेळ्ळे त्या पद्दतीन हांवें ते कलर यूज केले. तुमकां कितले म्हयने लागले सादारण? जेन्ना आमी मातयेची करता तेन्ना ते खूब म्हयने काम करतात सारके. सो तुमकां कितले म्हयने लागले काम करपाक? कमर्शियल बेसीस केले जाल्यार ताका तसोच टायम लागतलो. आतां हांव सिंगल मुर्ती आशिल्ल्या कारणान सादारणपणे मुर्ती एक 15 दीस लागले, 8 दीस लागले मुर्ती करपाक. जाल्यार सुकपाक तितलेच दीस लागता. म्हणजे एक म्हयनोभर सादारण एका म्हयन्यान ती मुर्ती सुकता. मुर्ती सुकल्या नंतर मागीर ताचेर पॉलिश करप जाता इतलो स्मूथनेस ताका हाडप, हातून एक आनीक 15 दीस वता आनी कलर करपाक सादारणपणे 1-2 दिवसान कंप्लीट जाता. आणि आता आमी सध्या पॅन्डेमिकाच्या काळान आसा. सो तुमकां लोकांक कितें मॅसेज दिवपाचो की तेंच्यांनी गणेश चतुर्थी कशी साजरी करपाची? आज गणपती म्हटलं की सगळें आमचें सरावंडींग पुलकीत जाल्लें आसता. गणपतीच्या नांवानूच सगळें जाल्लें आसता. एक प्रकारचो आनंद पसरलेलो आसता. त्या वेळार तो आनंद सगळ्यांनी घेवचो आनी बरे भशेन घेवचो, कोणाकूच कसले त्रास जायनासतना. म्हणून शक्यतो आमी निसर्गा कडेन वचून निसर्गाच्या बाबतीन आमी जें कितें आमकां करूंक जाता, जें पोल्युशन ताजें जावं करना ह्या दृश्टीन आमी विचार करपाक जाय. आनी तरुणांनी आजचे तरुण आज तांकां वेगळें सांगपाचें आयडीचो जनरेशन गॅप म्हणटात तशें सगळे बरे हुशार आसात. दे नो वॉट दे वॉन्ट आनी तांच्यांनी जर केलें जाल्यार कितेंय जावंक शकता, ना जाल्यार कांयच ना अशें आसा. म्हणजे तांकां आनी वेगळें अशें सांगपाचें म्हणजे निसर्गाच्या बाबतीन जाल्यार जितलें तुका नैसर्गीक तुका जितलें मेळटा तें आमी उपभोगपाचें. चवथीक आमी सगळे कडेन पळयतात शक्यतो आतां सगळे नॅचरलच देखावे बी करतात. पयलींच्या भशेन आतां देखावे नात, सगळे निसर्गाचेच देखावे करतात. माशेलान जे आर्ट्स तुमी पळयतात तो एक व्हडलो अनुभव तातूंतल्यान. म्हणजे तातूंतल्यान लोकांनी सगळें घेवपाक जाय आनी वॉट एवर इट इज पॉसिबल फॉर अस टू कम क्लोज टू द नेचर तें आमी ह्या समाजाक दिवपाक जाय.
आमी मया हांगासरल्या कुंभारवाडे आसा हांगासर घराघरांनी मातयेचे गणपती करतात. सर तुमचें नांव अनंत कुंकळेकर. आणि तुम्ही कितली वर्सां जाली गणपती करतात? तर आम्ही आता आमच्या घरांनी पूर्वापर परंपरा चालूच आसा. म्हणजे आमच्या आजे पणजेच्या पतान आमचा बाबा सुद्दां सांगतालो की त्या टायमार 4 आनी 8 आड्यान सुद्दां गणपती व्हरताले लोक. नारळ सुद्दां दिवन गणपती व्हरताले. तेन्नाच्यान करता आमी ल्हान आसतनाच्यानूच आमी गणपतीचे ते. म्हणजे आमी आमची हीच ती परंपराच ती. तेका आनी केन्ना ना पयलीं पासून चालू आसा. आणि मातयेचे पूर्ण मातयेचे हय पूर्ण मातयेचे पूर्ण मातयेचे. आणि कितले ऑर्डर आसता वार्षिक तुमकां? वार्षिक आमचे आतां ह्या घरान आमी जवळ जवळ एक 600 ते 700 गणपती करता. जाता आमच्या ऑर्डरी प्रमाणे केन्ना केन्ना 100 मातशे फाटीं फुडें जाता. हय पूण ह्या वर्सा एक 700 गणपती आमी केल्ले आसा. आणि कितले जाण तुमकां मदत करतात? मदत करपाक हे फ्रेंड्स सर्कल धरून टोटल स्टाफ म्हणजे घरातली ही सगळी ह्या कार्याकूच वाहून गेल्ल्या भशेन आसा. ती माती काडपाच्या वतान कोण हात बारीक काडून दिण्याच्या वतान प्रत्येक भुरग्यान आनी जाणट्याच्या वतान सगळीं जाणां मदत करता. परत फ्रेंड सर्कल येता. अशें थोडे कामाकूय दवरचें पडटा. कित्याक थोडे आर्टिस्ट आनी हें काम अशें आसा की तेका कोणाकूय हाडून बसयलें म्हणून जायना. तेका ते आर्टिस्ट समजलोच जाय. माती मळपाच्या वतान सगळे हितून कार्यान चलता. म्हणजे जवळ 15 ते 20 जाणां एंगेज आसता इतले गणपती करपाक. आणि माती खंयच्यान हाडटात? माती आमी पयलीं बिचोलच्यान हाडटाले. मागीर आमी केन्ना केन्ना वारखणच्यान माती हाडली. मागीर एकदां आमी निरंकालच्यान सुद्दां माती हाडली. म्हणजे हांगासर जो आमकां माती एक 8-9 हजार खर्च जाल्यार आमी 15,000 दिवन निरंकालसून हाडली. अशा पद्दतीन आमी त्रास काडटा. म्हणजे कशें जाता निरंकाल आतां माती हाडपाक जाल्यार आमकां दुसरे ट्रक भरून व्हरचे पडटा ते बॅकफील करपाक. ती माती काडपाक JCB आनी ट्रक वांगडाच अरेंज करून धाडचो पडटा. कित्याक गणपती क्रॅक येवंक जायना म्हणून. हो मातीचो सद्या एक व्हडलो इश्यू जाला. आनी रेट अव्वाच्या सव्वा सुद्दां म्हटल्यार येता तुमी वाडयल्यार. आमी वारखणच्यान एका वर्सा 7,000 गाडी हे हाडटाली न्हू ती डायरेक्ट 12,000 गेली तेंच्यांनी. आनी मागीर सारके कट टू कट भरपाक लागले. अशें केन्नाच्यान तयारी करतात? गणपती आमी सारके पावस स्टार्ट जालो काय आमचे गणपती स्टार्ट. हय कित्याक पयलीं सुरवात करपाक मेळना. ती माती पावसान एक 2-3 पावस वचून ती सारकी फुगपाक जाय. आनी तेज्या उपरांतूच ती मळ्ळे उपरांत ती बरी कामाक येता. हय नाल्यार पयलीं अशें न्हू किंवा पयलीं पासूनच स्टार्ट करपाक तशें मेळना. ताका पावस बऱ्या प्रमाणान पावस जाय. आमी कितलेय गणपती आसा पण पयलीं सुरू करतले तुमी मे म्हयन्यांत बी जावं शकना. ते पावसानूच सुरू करपाक मेळटा अशें. आणि ऑर्डर कश्यो कितें आसता तुमच्यो? म्हणजे पयलीं ऑर्डर येवन दिता तुमकां पाट बी कितें दितात पयलीं भशेन प्रथा आसा अजून? आसा थोडे आसा पाट आसा पूण सामके कमी प्रमाणांत आसा. आनी ऑर्डर म्हणजे कितें कुळाचे कशे गणपती म्हणटा. आतां अशे इतले आमचे कडेन लोक आसा की थोडे ते डायरेक्ट व्हरपाक येता. इतले तांचो विश्वास पयलीं पासून ते म्हणटा चालू आसा आमचो हो गणपती हो फिक्स. हय तेका आनी तुमी हें करपाक जायना आमी डायरेक्ट व्हरपाक येतले. अशा पद्दतीचे आनी कुळाचेच चालू आसा. ते आनी खंय शिफ्ट करना. ती आमचे एक नातें कशें जाला निर्माण लोकां मदीं आनी त्या हेच्या मदीं. तेंच्या पयलीं म्हणटाले आमचो आजो बापूय व्हरतालो आजो व्हरतालो. अशा पद्दतीन जालें आनी ते बऱ्या प्रमाणान अशें एक चलता मैत्रीपूर्ण अशें म्हणटा ते भावना आमच्या भितर आसा. खंयचो गणपती दवरलो मातसो एवढे बरें आसा म्हणटा व्हरता अशें आसा. आनी थोडे बाकीचे ऑर्डरीचे. म्हणजे आतां कशें जालां कलाकार कमी जाल्या खातीर आतां आमचे कडेन कशें मातशें मॅन पावर आसा हें आसा म्हणटकूच आमी एक कोणाचे एक 50 गणपती करपाक जाय मातयेर कलर करून दिता. अशा पद्दतीचे सुद्दां थोडे घेता. आनी मॅक्झिमम हो जो आसा हो कुळाचो आसा. हय ते येवन फिक्स व्हरता अशें. आणि म्हाका सांगा आतां तुमी म्हटलें की जशे कलाकार आमकां कमी मेळटात किंवा मातयेच्यो मुर्त्यो किंवा मुर्ती करपी जे मुर्तीकार आहात ते कमी जाले. सो तुमी आतां सद्या मुर्ती करतात. सो तुमकां अशे जे मुर्तीकार किंवा मुर्त्यो ज्यो तांकां करपाच्यो आसात तांकां तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदतात? हय मुर्ती आतां ह्या हितून कशें आसा फिल्डान नवीन हेंच्यांनी येवपाची गरज आसा. पूण शिकपाक आतां पयलीं कोण तरी लोक येताले शिकताले. आतां थोडे 2-3 भुरगे आसले जे पयलीं कितेंच खबर नासलें पूण हांगासर येवन तेंच्यांनी बसून एक स्टार्टींग एक चुकता 2 चुकता पूण आतां बऱ्यापैकी गणपती करता. आनी ही जी प्रथा आसा जर फुडें आमकां जर चालू दवरपाक जाय जाल्यार भुरग्यांनी येवपाची भितर गरज आसा. आयज आमी जर हितून पळयता लोकांनी कितें म्हणटा बिझनेस करपाक व्हडले ट्रेनींग सेंटर्स दिता आनीक कितें दिता. आयज तुमी एक समजा जर एक 100 ते 200 गणपती करात ऑन एन एवरेज समजा जर 1000 रुपयान जर गेले 2 म्हयन्या भितर तुमी 1 लाख कमोवंक शकता. भितरले पेंट बीन काडून एक थोडे एक बऱ्या प्रमाणान एमावंट उरता. बाकीचो बिझनेस करता अशें सुद्दां करूं येता. भितर जर भुरग्यांनी जर लक्ष घालीत तरूण पिढीन जाल्यार हे भायले जे गणपती आमच्या गोंयांत जर येवपाचे आसा कित्याक आमचो डिमांड भयंकर आसा गोंयांत आनी तो फुलफील जायना हें स्पश्ट आसा. पूण हेच जर भुरग्यांनी करीत रावप एक 2 ते 3 म्हयन्या खातीर भुरग्यांचो ग्रूप आसा एका घरांतले आसा आमी गणपती करया जाल्यार शिकपाक येवया. आमी कोणाकूय येयलो जाल्यार बसयता. आयज आमचे समाजाचे जर कुंभाराचे कोण खबर नासलेले जाल्यार भायले सुद्दां लोक जे भुरगे जे आसा ते बऱ्यापैकी गणपती करपी तयार जाल्या. तांकां वाव दिवपाक जाल्यार ते भितर येवपाक जाय अशें. आणि जेन्ना ऑर्डरी येतात तेन्ना कशा वरायटीज येतात किंवा फेट्याचे म्हणा किंवा लालबागच्या राजाचे अशें कितें तुमकां वरायटीज बी येतात? हय थोडे जाणां डायरेक्ट फोटो सुद्दां हाडून दिता. आमी फोटो डायरेक्ट फोटो प्रमाणे पूण पयलीं हाडून दिवचे पडटा ते करता. पूण
थोडे गोष्टी आता जागृती निर्माण जाल्या लोकांचे अशे भलते चित्रांचे बीन आतां खूब कमी जाला. नाल्यार पयलीं कितें अमको कर तमको कर तशें ना. आतां लोकांक कळपाक लागल्या की एक मुर्ती सात्वीक कितें आसपाक जाय ती. त्या प्रमाणे तो मातसो हे कल आसा तो सात्वीक ते हेजे कडेन पावला आतां. ती एक बरी गोश्ट आसा. म्हणजे आतां पयलीं आमी इवन एकदां आमी रोनाल्डो सुद्दां फुडो गणपती केल्लो आसा. डिमांड आसा म्हणून असो. पूण तें आमकां तेन्नाय खबर नासलें. पूण आतां बऱ्यापैकी जागृती जाल्ल्या कारणान बऱ्या मुर्त्यो सारक्यो अश्यो सुबक सारक्यो सुंदर मुर्त्यो बैठी मुर्ती सनातनी तशे टायप करता आमी. आनी चडसो तोच आसा आतां हे आसा. आणि मला सांग, तुम्ही चवथ कशी करतात? म्हणजे आता तुम्ही स्वतः जे इको फ्रेंडली करतात गणपती, म्हणजे प्युअर मातयेचे. हय. सो तुम्ही चवथ कशी करता आणि लोकांक तुमकां संदेश कितें दिवपाचा? चवथ कशी कितें करपाची इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली म्हणजे चवथ एक म्हणटा तो परफेक्ट तुमी मातयेचोच गणपती हाडपाक जाय. म्हणजे तुमी परकून ती जड आसता कळटा आयज सगळ्यांक कित्याक पयलीं पासून मातयेचेच गणपती व्हरताले. म्हणून मातयेचो गणपती वळखपाक हे प्रत्येक कोणाक जड जावचें ना. इजिली ते वळखूंक शकता ते घेवपाचे. दुसरें म्हणजे आमचे मुर्तीकार जे आसा थोडे कितें करता वार्निश मारता आनी कितें. आमी वार्निश बंद केलें. तुमी जर मुद्दम पळयशात जाल्यार आमी वार्निश बिर्निश मारना. वार्निशान एक थोडे हानिकारक ते ऑयल लास्टाक पेट्रोल कॅमिकल ते शायनींग मारपाक जाय म्हणून ते मारता. परत आनी व्हडली फॅशन कितें येयल्या डायमंड्स लावपाचे. आमी म्हणटा जल प्रदूशण हे सगळें म्हणटा ते डायमंड भितर पडल्यार विरगळटले. हे भरपूर प्रमाणात चलता. ते एक बंद म्हणजे एक बंद जावचें कित्याक आमी गोल्डन मारता बऱ्यापैकी मुर्ती तयार करता. दुसरी गोश्ट म्हणजे ते वार्निशाचे तुमकां सांगलें इको फ्रेंडलीचे ते एक बंद करपाचें. आनी दुसरें आमचें एक जनरल म्हणल्यार एक प्रदूशण फोग मारता पळय तो म्हणजे आमकां खबर आसा न्ही. म्हणजे ते मातशें कमी प्रमाणान करपाचें. आनी मुर्ती ही हेजीच घेवपाची. इवन डेकोरेशन सुद्दां जर तुमी पयलीं हें करशात आतां आमचे सुद्दां आमी आतां हें करता कागदाचे हेजे सुद्दां मखरां करूं शकता. तेजेर मातसो तुमी फोकस दिवचो. जे डिजायन करता न्हू ते थर्माकोल प्रत्येक मनीस एवरी इयर न्यू थर्माकोल घेता. आमी गणपती बाकीचे हे करता बुडयता हे करता ते सांगता गणपतीचे दुसरे मुर्ती तेजेर सगळे इशू करता. POPचे इशू करता हे करता. पूण ते डेकोरेशनाचेर कोण इशू करिना. आमच्या वांगडा आनी एक मुर्तीकार आसात रुपेश शेट. सो तुम्ही कितली वर्सां गणपतीची मुर्ती करता? कितकी वर्सां म्हणजे आमचो बाबा करी गणपती. आतां बाबा करी मागीर आमी बाबाचे पळोवन आमी ल्हानपणासून आमचें तेच चालू आहा गणपती. म्हणजे पारंपारीक तेच चालू आहा आमचे गणपती. आणि केन्नाच्यान तयारी करता तुम्ही गणपतीची करपाक? आमी जुनान स्टार्ट करता. जुनान स्टार्ट करता. हय. आणि माती खंयच्यान हाडटा? माती बिचोली खंय मेळटा बिचोली नाल्यार माद्रा अशें म्हणजे खंय मेळटा थंय अशी. आता तुमचो चेडो सुद्दां गणपतीक तुमच्या हातभार लायता. सो स्टार्ट करता तेणी स्टार्ट केला तो करता. म्हणजे पळोवन ते येयले आपूण जाता ऑटोमॅटिकली जाता न्हू. तो बाब डॅडी करता पूण आपूण येयले म्हणजे स्लोली ते तेंचे ते करता स्टार्ट जाता. सो अशें तरणाट्यांक तुमकां कितें मॅसेज दिवपाचो आहा की जे मुर्ती करपाच्या म्हणजे जे इच्छूक आहा ह्या हितून करपाक? हय मुर्ती करप म्हणजे कितें आपली कला ही दाखोवपाची. कितके तरी तुका जॉब व्हडलो आसलो सुद्दां एक्चुली तर एक मुर्ती करप एक बरी मजा येता करपाक. आनी मुर्ती केली पेंटींग केले की आपूण केल्या हातीन आनी आपूण पेंटींग करून दिली ही म्हणजे आपल्याक मातशी इम्पॉर्टंट येता न्हू कितें तरी. आनी करपाक आनी बाकीचे तूं एकलो बसलो काय दुसरो कडेन बसता स्टार्ट दुसरो येवन बसता एकलो येता जॉब आसले सुद्दां. आतां आमचे थोडे फायन आर्ट्सवाले मडगोंवच्यान बी हांगा येता की तेंचे फायन आर्ट्सवाले गेल्ले आतां मातीची आपली कला आनी मातयेनूय वाडोवपाक जाय म्हणून ते येता अशें. आणि तुमकां कोणाची मदत जाता करता? आमची सगळी फॅमिली फूल फॅमिली करता आमची. हय म्हणजे आमची एक्चुली एका टायमार पेंटींग भयणीक बी आपयता. भयणीय सगळी येता सगळी बायलां बी सगळी जाणां एकठांय. आणि कशी कितें ऑर्डर आसता? म्हणजे पयली ऑर्डर येवन दितात तुमकां की कशें? ना आमची कितें आसता आमची ऑर्डर जुनान स्टार्ट आमची जुनान केल्या उपरांत जुनान स्टार्ट केल्या उपरांत मेन दिसा लोक येता पयलीं स्टार्ट करच्या पयलीं ऑर्डर स्टार्ट आसता आमच्यो. पार्ट दितात पयलीं हाडून? पार्ट हाडून दितात अशें जाता. आनी जुनान स्टार्ट आमी 10 आयटम केले तर 20 मॉडल करून पयलीं थेयता आमी. 20 मॉडल करून थेयले तांकां पळोवपाक गावता. पळयल्या उपरांत ते आपल्याक हो एक कर असलो कर एक नाल्यार मोरावलो कर त्यो अशें कितें कर जाल्यो कर मागीर आमी स्टार्ट जाता ऑर्डर आमची. फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा चड मुर्ती आसा? आसा चड केल्या. हय. आनी एक आमी मुर्ती जी पयली जी तुमची मोराच्या हांगासर ह्या पीस कशें लायला. सो वेगवेगळ्या टायपचे तुमी तेजेर लोकांक म्हणजे एक्चुली लोकांक परफेक्ट दिसपाक डिजायन बी न्हू म्हणून आमी तशें करता. थोडे सांगता बी आतां एकल्याक केलें न्हू दुसरे म्हणटा आपल्याक तशें करा अशें आसता.
आनी नॉर्मल लायन मारल्यार की नॉर्मल दिसता न्हू आमकां ती कला आमी वाडोवपाक करता न्हू बरें दिसता न्हू डिजायन काडल्या उपरांत लोकांकूय आवडटा माझे नाव गुरुदास चंद्रकांत कालेकर हे पेडणे तालुको गांव हणखणे तुम्ही कितली वर्सां जाली गणपती करता हांव म्हणजे माझं आजापासून स्टार्ट केलें 100 वर्सां एक गणपती शाळेक जाले बापूय आनी हांव मागीर कंटिन्यू केलें हाज्या फाटल्यान जाल्यार आतां हांवूच स्वता एक्टीव आहा भितून 30 वर्सां जालीं 35 वर्सां जालीं 15 वर्सांचो आसतना हांवें हात घातला भितर तुम्ही आता गणपती केन्ना स्टार्ट करता कित्याक आतां गणपती केन्ना स्टार्ट म्हणजे माती चिकण मातयेचे गणपती म्हटल्यार आमकां सारके जून म्हयन्याच्या म्हणजे सादारण फर्स्ट विकाक स्टार्ट करता आमी जून म्हयन्याच्या पयल्या विकान स्टार्ट करचेच पडटा चिकण माती कित्याक तेका मॉइश्चर जावं जाता पयलीं बसूंक शकना आमी ते गणपती व्यतिरिक्त आणखी खंयची मूर्ती करता तुम्ही गणपती व्यतिरिक्त म्हणजे सरस्वती मागीर दुर्गा आसता तेन्ना दुर्गा सप्लाय करचे पडटा नवरात्रोत्सवाक आनी मागीर अशें नरकासुरी जाता तेन्ना ती चित्रां बी आसता इतले एक दसऱ्या मेरेन चिकण मातयेचें काम चलता मागीर ना गणपती करपाक कोण कोण तुमकां हेल्प करपाक आसता कितले जण अशे आतां प्रोफेशनल कलाकार अशें ना पयलीं पण आतां म्हाजे कडेन ते आतां म्हाका गांवचे शेजारचे पण म्हाजे क्लासमेट पयलीं आसले ते आय म्हाजे आतांचे चेड्याचे फ्रेंड म्हाजे खास मनीस एक दोग जाण पयलींचे अजून 30 वर्सां मेरेन दोग जाणां ते म्हाका हेल्प करतात तशें कामगार म्हणून मेळना म्हाका आतां कोणाकूच मेळचें ना बी गणपतीचे स्पेशलिस्ट पेंटर म्हणून मेळचें ना हांवें जे तयार केल्ले तेच म्हाका हेल्प करपाक येता आयज आमी पळयतात की मुर्तीकारांचें प्रमाण वर्सान वर्स कमी जायत आसा अशा वेळार तुमकां कितें संदेश दिवपाक जाय पळयलो जाल्यार 1980 किंवा 90 मेरेन जो जोस आसलो म्हणजे शेजारचे गांवचे भुरगे किंवा अशे मनीस गणपती करता हेल्पाक म्हणून आवडीन येताले तितून आमची कामां जातालीं पूण इल्ले इल्ले ते कमी जायत गेले हेचें कारणां म्हणजे कितें जालें वरा चिकण मातयेचें काम करपाक पाशस लागता खूब आनी ते पाशस आतांच्या भुरग्यांक कोणा कडेन रावंक ना ते कमी जायत गेले आनी तशें दिसता की फुडें आतां गणपती जर गांवचेच धरले एक 100 मुर्ती असो दिवपाक जाय गांवान आपल्या आमच्या एक जाल्यार ते 2 म्हयने बसता जाल्यार एक 4 जाण तरी कंटिन्यू काम करपी जाय 12 वरां जर बसलो की 8 वरां असो बसलो जाल्यार ते म्हाका दिसना की फुडें अशें कमी इंट्रस्ट घेवन काम करिना कोण पाशस नासल्या कारणान ते कमी जायत वयता आनी हेचे प्रॉब्लेम असो जातलो की भविश्यान एक तर लिमीट दवरचें पडटलें 2 फुटाचेच मुर्ती जर केल्यार आमी करूंक शकता आतां हांव 200 मुर्ती करता जे एक हें करूंक शकता 400 करूंक शकतलो हांव ते 2 फुटाचें लिमीट दवरलें जाल्यार व्हडले गणपती करपाक 200 जावचें ना म्हणून अशी खंत जाता की कलाकार हे फुडें हे जाय तशें दिसना म्हाका गणपती जे आहा घरान तेंच्यांनी कंटिन्यू केलें जाल्यार न्यू कोण जाय तशें दिसना घरान आतां हांव म्हाजो चेडो ताका हांवें तयार केलो तरच तो जातलो फुडें कंटिन्यू नाल्यार म्हाका दिसना अशी ती खंत जाता जेंकां गणपती करपाची आवड आसा पळय त्या ह्या क्षेत्रांत येवपाक सोदता जर तांकां तुमी कशें प्रोत्साहन तांकां प्रोत्साहन दितलो जाल्यार आसा चान्सीस खूब आहा ताका राजाश्रय म्हणजे गव्हर्मेंटा भितर जर एक कार्यशाळा जर दवरीत म्हणजे चिकण माती कलाकार कशे तयार जातात जशे ITI कशे असतात ITI भितर भुरगे तयार जातात तातूंत गणपती कलाकार जर मुर्ती तयार करपाक म्हणजे ह्या 12 बाकीची चित्रां आसा तयार करपाक म्हणजे हँडी क्राफ्ट म्हणटात तशें जाल्यार म्हाका प्रोत्साहन तांकां दिवचें दिसता की येत जाल्यार भितर जाल्यार आतां कित्याक पयसोय मेळटा तेन्नाच परिस्थिती नासली पयसो बी कांय मेळनासलो मुर्ती जर केली जाल्यार आतां पयसोय मेळटा क्वॉलिटी काम बरें दर्जा कामाचें आसूंक जाय आनी म्हाका तरी दिसता की हांव प्रोत्साहन दिवंक शकता आमचे अशे कलाकार खूब आहा की कोणीय येयले फ्री भितर हांव तांकां दिवंक शकता एक मुर्ती कला कशी हें करा माती कशी तयार करा पेंटींग कशें करा तितून आमकां चार्जीस पसून ना दिले जाता पूण प्रोत्साहन दिवंक शकता हांव तांकां की करा तुमी फुडें तुमी कंटिन्यू करपाक जाय ही संस्कृती आमची आहा ती चालू उरूंक जाय म्हणून अशें पूण होप आसा खूब होप आसा पयसोय मेळटा आतां एक बरी काम दीत जाल्यार बरें पेंटींग आसूंक जाय बरें स्कील म्हणजे बरें काम शिकलो तरच ताका पयसो कमावपाकूय चान्स आहा संस्कृती टिकून दवरपाकूय आमकां खूब मदत जातली म्हाका आनी एक सांगूनचें दिसता की हांव आतां 200 मुर्ती करता एक 10 वर्सां पयलीं 300 करतालो आनी हळू हळू आतां 200 जाल्याच्या कारण म्हणजे
कामगार मेळना आयज बरें काम दितलो जाल्यार एक लिमीट दवरचें पडटा की एक चड घेवन बसले जाल्यार तितले ते बरी हें जायना मूर्ती बरी सुबक अशी सुंदर जायना कमी केले जाल्यार ताका टायम दिवंक मेळटा पेंटिंगाक किंवा तेजें फिनिशींग करपाक माती चिकण माती आनी आतां हे फुडें बी अशें दिसता की चिकण माती जर बंद जायत पळय शेतान आतां लोक कमी जायत गेल्या कारणान आतां शाडू मातीच करची येता पण हेतून राजाश्रय गव्हर्मेंटान कितें तरी पर्याय हितून कितें तरी काडचें आतां गुजराताक माती मेळटा प्युअर शाडू माती मेळटा ती सबसिडी जर गव्हर्मेंट आमकां दित जाल्यार आमी ती हाडूंक शकता आनी लोकांक प्युअर अशें म्हणजे पर्यावरण पुरक मूर्ती आमी आनीकय दिवंक शकता म्हणजे म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजें मागणें आहा कांय जाणांची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा 300 200 करचे पडल्याचें आनी एक रिजन आहा की व्हडले गणपती म्हणजे 4 फूट 5 फूट म्हणजे 3 फुटान वयर जे मुर्ती करचे पडटा पळय ताका टायम चड वयता ती तयार करपाक आनी ल्हान मूर्ती म्हणजे एक मूर्ती 4 फुटाची करतलो जाल्यार 2 दीस गेलो जाल्यार तीच 2 फुटाची मूर्ती करपाक 2 दिसान त्या 10 मुर्त्यो जाता आनी ते 10 मुर्त्यो 4 मुर्त्यो म्हणजे 200 मुर्त्याचेर 100 मुर्त्यो करच्यो पडटल्यो म्हणून आमी अशें केलें की आतां व्हडले सायज जर दिवंक गेलो जाल्यार क्वॉन्टिटी कमी जातली त्या 2 म्हयन्या भितर जायना म्हणून अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा की लिमीट दवरले आमी 300 नाका 200 करया आनी ताका लागून 4 फुटाची सकयल मुर्ती करता की 200 आनी फाल्यां जर 5 फुटाची सांगले 6 फुटाची लोकांक डिमांड आहा की व्हडल्यो जायो ते आतां डिमांडाक लागून करून दिवचें पडटा पूण मागीर ल्हान मुर्ती कमी करचे पडटा गणपती व्यतिरिक्त तुम्ही अजून म्हणजे काम करता जाल्यार टायम कसो गणपती व्यतिरिक्त आणि माझे म्हणजे हे आमचे 2 महिन्याचे 3 महिन्याचे काम असतं गणपती आम्ही करून झाले का माझे पर उरलेले 9 महिने असा की 8 महिने असा माझे स्वतःचे ऑटोमोबाईल फॅब्रिकेशनचे म्हणजे स्प्रे पेंटिंग डेंटिंग लेटरिंग पेंटिंग असे बोर्ड बॅनर बी पेंटिंगाचे म्हणजे काम चलता तितून हांव सद्या ही माझी कामां चालूच आहा तुम्ही ते आता हे जरी ना जाल्यार तेवढी गॅरेज पण आमी हे कितें करता गणपती आमचे पारंपारीक चित्रशाळा आदी पासून आमी चलून येयल्ली आमचें नांव आसा ते लोकांक म्हाका एक गणपती म्हाजेच कडेन येतले हांव ते वर्कशॉप सांबाळून थंय 1-2 मनीस दवरता हांव थंय लक्ष मारता अधून मधून वचून तांकां दाखयता हांव हे काम चालू दवरता आनी म्हाका ह्या दिसांनी हे म्हणजे इंट्रस्ट म्हणजे कितें गणपती हे करूंकूच जाय आतां थंय आमची इन्कम आसा इन्कम ना अशें ना वर्कशॉपान म्हणून आमी हे सोडून दिवंक शकना कित्याक लोक आमकां थंय रावल्या थंय आमकां फोन येत रावतले आमची मुर्ती तूं करपाक जाय ती जायी आमकां तुज्या हातची जायी आदी पासून आमी 100 वर्सां जालीं तुज्या कडल्यान व्हरता आमी म्हणून आमकां थंय एडजस्ट असो टायम करचो पडटा की हे दिसांनी की हे काम चालू आसतना फोनार फोन सो येत आसता आमकां पूण आमचे कामगार जे 2 जाणां म्हाज्या वर्कशॉपान ते म्हाका बरेच कॉपरेट करता तुमकां सगळ्यांक चवथीची परत एकदा उर्बेभरीत परबी ही चवथ तुमची बरी वचनी आणि कोरोनाचो काळ बेगीन सोंपनी हेच विघ्नहर्त्या कडेन मागता आणि ही कार्यावळ हांगा सोंपयता तुमच्या मुखार आमी चवथी निमित्ताच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी घेवन येतले तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट This program was sponsored by PPL Happy Little Things.